20 नोव्हेंबरा इफ्फीच्या उक्तावणाक येवंक जाय जाल्यार केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरान कर्नाटकाक म्हादयचेर दिल्लें पत्र फाटीं घेवचें अशें सांगून गोंयचे विरोधी पक्ष आनी हेर संघटनांनी आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या। तशेंच म्हयनोभरा खातीर गोंयांत लायिल्ले 144 कलम अयोध्या प्रकरणाक लागून न्हू जाल्यार म्हादय आंदोलनाक भिवून लायला असोय तांणी दावो केला। मात मुख्यमंत्री म्हणटा बेठोच बोळ करनाकात आनीक 2-3 दीस वाट पळयात। कळसा बांडोरा कॅनलाचें उदक मलप्रभा न्हंयेत वळोवपा खातीर केंद्रान कर्नाटकाक दिल्लेलें पत्र फाटीं घेवपाची 10 दिसांची मुजत बुधवारा सोंपली। देखून इफ्फी तोंडार आसतना विरोधकांनी आंदोलनाची भास सुरू केल्या। म्हादय बचाव आंदोलन आनी प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट फॉर गोवा ह्या संघटनांनी शुक्रारा पत्रकार परिशद घेवन गोंय आनी केंद्र सरकाराचेर फोग काडलो। म्हादय बचाव आंदोलनान 18 नोव्हेंबरा पणजे मेळावो घेवपाचें जाहीर केलां। 18 तारखेक नोव्हेंबराक सोमार दीस गोमंतक मराठा समाज हॉलान म्हणजे इंडोर कार्यक्रम तो दनपारच्या 3:30 एक 300 निवडक कार्यकर्त्यांचो मेळावो आमी घेवपाचे आसा। सुरवातीक हे 300 कार्यकर्ते म्हणजे ज्यो संघटना तो पर्यंत सामील जातले तांच्या प्रातिनिधीक स्वरुपान जे कोण कार्यकर्ते प्रमुख आसतले ऑर्गनायज करणारे अशा ऑर्गनायझर्स सादारण आमी लिस्टिंग केलां ताजें सगळ्या कडांनी आनी इतले येतले आनी तांकां थंय मार्गदर्शन अशें आसतलें। दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान परत एक फावट ट्वीट करून आवाज केला। जाल्यार विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन ट्वीट करतना आयज येतलो फाल्यां येतलो ह्या गिताचो आदार घेवन सरकाराची धजा मारल्या। एक आशेचें किरण अशें दिसता की जे NGTन आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन जे पिटिशन घालां हें पिटिशन फुडल्या आठवड्याक केन्ना तरी येतलें आनी हे पिटिशनान गोंय आनी गोंयकारांक न्याय मेळटलो आनी म्हादय नदी डायवर्ट करूंक मेळची ना हातून म्हाका खात्री आहा। म्हादय बचाव आंदोलन आनी प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचे कांय मुखेल फुडारी एका तेंपार अयोध्येक राम मंदिर बांदपाच्या आंदोलनात सक्रिय आशिल्ले। पूण अयोध्या प्रकरणाक लागून गोंयांत म्हयनोभर 144 कलम कित्याक असो प्रश्न तांणी केला। तांच्या मतान अयोध्येच्या नांवान म्हादयचें आंदोलन आडावपा खातीर केल्ली ही भाजपा सरकाराची धडपड। अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी हांच्यांनी दादल्या म्हणजे खंयच एकठांय येवपाचें ना कारण त्या वेळार इंटरनॅशनल प्रेस सुद्दां गोंयांत आसतली म्हणून ह्या सरकारान 144 जे आसा हे अजुनूय कंटिन्यू केला। आंदोलन जातलें प्रकाश जावडेकर गोंयांत येतले तांकां गोंयकारांची म्युजीक फेस करची पडटली। आतां 144 जे आसा रामा मंदिराचें कितें रिपरकशन्स हांगा आसा गोंयांत हांगा हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव भाव जे आसा हे बऱ्या पद्दतीन रावतात। हांगा 144 एक म्हयनो दवरपाची कांयच गरज ना। हें उत्तर प्रदेश आनी बिहार न्हय जम्मू काश्मीर न्हय त्यामुळे ह्या लोकांनी आपली पापां लिपोवपा खातीर हें सगळें केल्लें आसा अशें आमकां दिसता आनी त्यामुळे आमी खंयच्या वेळाचेर कितेंय करूंक शकता। मात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्यो सगळ्योच गजाली फाफडून उडयल्यात। तो खंय प्रकाश जावडेकरा कडेन उलयला फुडल्या 3-4 दिसां भितर खंय सगळें जाग्यार पडटलें। अरे आता फक्त 10 दीस जाले एकूय दीस रावना ताका ओपोजिशन खूब एलिगेशन करता ताका काबूच केले रे मातशें तरी राव मरे येतले केन्ना तरी फाल्यां परवा कितें तरी रिप्लाय येतलो। पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब, अमर चावरिया आनी इर्शाद शेख